दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. Ergan do Casumia Jesu, Huglap do Casumia Jesu. Jesu Christaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनं तुमकां सुवार्थेच्या उजवाडाच्या ह्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. आमी सिराकाच्या ग्रंथान पयण करना आसा. आज आवस्वर तिसरो एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा आगणीन काकुळदारा तुका अर्गां होगळापानी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा सिराकाचो ग्रंथ आवस्वर तिसरो आमी नियाळच्या ह्या वखता आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान भर. हो आवस्वर नियाळोकू आमकां कृपा दी आनी ह्या आवस्वरांत कितें आमी वाचता तें समजोवंकू आनी ह्या आवस्वराद्वारे आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी की बुडवून मापान तुज्या उपादेशाचेर वनून जियोवंकू आमकां कृपा दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, चवथो उपादेश आमकां कळीत आसा. आवय बापायक मान दी. आनी तूं लांब काळ तुका दिल्ल्या गांवांत बाळगतलोय. आनी आज त्या उपादेशाचेर ओंदवून ताजो विवर आमी ह्या तिसऱ्या आवस्वरांत पळयता. हांगा कितें आसा की म्हळ्यार ह्या आवस्वरांत आवय बापायक मान, कालतेपणो, गर्व, दुबळ्यांक दान. आनी सविस्तार रितीन आमकां तो चवथो उपादेश विवरण दिता. सिराक आमी आयकुया. भुरग्यानो, म्हजें आयका, कित्याक हांव तुमचो बापूय. हांव तुमकां सांगता तें खरा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला. आनी पुतांनी आपल्या आवयचे हक्का मानून घेवंक जाय म्हणून थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे पारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिव्य जमयतल्या मनशा बरी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उद्देशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आऊक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता आनी साकर दनयाची सेवा करता ते भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करणेन ताका मान दी. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिरापो ताची बुन्याद हुमटून घालता. तुज्या बापायक अकमान सोसूंक मेळटना भाडाई करिनाका. तुज्या बापायचो अकमान तुजो गौरव न्ही. एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता, तुज्या बापायच्या उतर प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सुस्मिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हणून ताची बेपर्वा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरोन वेसोना. भागार तुज्या पातकांचें फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वतांतल्या हिमा भाशेन तुजीं पातकां वितळटलीं. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिरापो पडटा. कालतेपण, म्हज्या पुता, तुजें काम कालतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं वडू तितलो तूं लानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव वडू तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. भोव कठीण वस्तू समजूंक प्रयत्न करिनाका वा तुजे थांकी भायर आसा तें सोदून काडूंक वावरी नाका.
जे तुजे अधीन केलां ताका लक्ष दी. गुपीत वस्तूंची तुका गरज ना. तुजे तांकी बैली कामां तुका नाकात. मनुष्याच्या गिन्याना भायल्यो वस्तू तुका येदोळसू शिकयल्यात. आपल्याच अभिप्राया वरवीं जायत्याची वाट चुकल्या. नसत्या कल्पना वरवीं तांचें चिंतप बिगाडलां. गर्विश्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें. आनी जो अपायाचो मोग करता तो तातूंत आपलो जीव होगडायतलो. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा. फातकी पातकाचेर पातक दाळटा. गर्विश्ट मनशाची पिडेक वखद ना, कित्याक कोटेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यांत. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारें नियाळटा. शीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. दुबळ्यांक दान उदक जळतो उजो पालवयता. दान धर्म पातक्याचें फारीकपण करता. जो आपणा मेळ्ळलो उपकार फारीक करता तो आपल्या फुडारा विशीं चिंता. तो पडटलो तेन्ना ताका आदार मेळटलो. जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या तिसऱ्या आवास्वारांत आमी सिराकाच्या ग्रंथांत शिकता आवय बापूय कित्याक आमी मान दी जाय. आज आवय बापूयची स्थिती बिगाडल्या. थोडे फावटी भुरगीं आसून अनाथ जाल्यांत आवय बापूय. एक आवय 10 जाणां भुरग्यांक पोसता. 10 जाणां भुरगीं एक आवय बापूय पोशिनात. कितलींशीं अनाथ आश्रयांत या वृद्धाश्रयांत अनाथ जाल्यांत तीं. प्रायवेटाच्या आश्रयांत आसात. भुरगीं गांवांत गी परगांवांत आसात. आश्रया पयशे धाडटात. निराश्रीत जावन जियेतात आवय बापूय. तर देवाचे उपादेश आमी काल पळयले. देवाची जाणवाई आशेताय जाल्यार उपादेश सांबाळ. पयल्या आवास्वारांत हांव चिंता वळो 16 सिराक जाणवाय आशेताय जाल्यार उपादेश सांबाळ. हाजे उपादेश सांबाळटना आमकां आशिर्वादां मेळटात. बार पोटी आमी कितें करता उपादेश ते बाय हार्ट शिकल्या पूण आमी ते पाळिना. तर आज एक एक उतरां आमकां कशी लखती जातात. आमकां कितें शिकोवन दिता. शिकोवन एक दोतोर आमकां पाठ आमकां आमी बदल जाय. ह्या उतरां वरवीं आमचें जिवीत सारकें करी जाय. भुरग्यांनो म्हजें आयका. कित्याक हांव तुमचो बापूय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. साबार जाणांक यशस्वी जायचे, सक्सेस जायचे, सुरक्षीत. त्या खातीर आमी इन्शुरन्स करता. इन्शुरन्स आमकां एश्युरन्स दिना. तर देवाच्या उपादेशान वरवीं आमी जियेतना ताच्या प्रमाणे जियेतना आमी सुरक्षीत आसतले. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय. बापूय तो कोणीय जावं दी. ताणें जीव दिला. त्या जिवाक दुसरें कितेंच दिवंक शकचे नात. केवळ बापायच्या दिसा आवयच्या दिसा वचून पुलां दिल्यार पावनात. तांकां मान दिया. सगळ्या काळजान देवाचो कसो मोग करतात तुमच्या काळजान तांचो मोग करा. म्हणून सर्वेस्परान आदेश दिला. मान दिवंक सर्वेस्परान आदेश दिला. वय आवय बापायक मान दी. सर्वेस्पराचो आदेश. Honor your father and your mother. It is the commandment of God. आणि पुतांनी आपल्या आवयचे हक्क मानून घेवंक जाय म्हण थारायलां. पळया पुतांनी आपल्या आवयचे हक्कां. कित्याक म्हळ्यार आवयक भुरग्या वयर हक्क आसा. त्या भुरग्याक लांतावन वागयल्लें दोळ्यान दोळो दवरून आवयन आनी बापायन कितें केलें कश्ट काडून गांपीण पोसलें. दोगांय एका जावं परत ती घरा वचून घरचें काम करून भुरग्यांक वागयलें. तिणें तिचें मिसांव केलें आनी दादलो कश्ट काडून वावर करून कुटुंब पोसलें. आनी पुतांनी आपले आवयचे हक्क मानून घेवंक जाय. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. पळया सिराक आमकां कितल्या सोबीत रितीन सांगता. कोण मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिव्य जमयतल्या मनशा बरी. म्हळ्यार तांकां मान दिवचें, तांचें बेसांव घेवचें, तांचें आशिर्वाद जोडचें
आमच्या जिवितान आमी सुरक्षीत उरतले हांव आशिर्वाद जातले हांव हेच्या येवच्या वाटेन आशिर्वाद जातले हांव कित्याक देवानच आमकां ती दिल्यान आमी सिलेक्ट केल्ली न्ही. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काश्या भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो. ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तुका मेळटलें. लोकांचो वांजेल 16 वसवर आमकां सांगता 30 आनी 7 30 आनी 8 तुमी वाचा कळटा तुमकां तें. आनी जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काश्या भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो. ना तुज्या काश्या भुरग्या उदेशी तुका संतोष मेळना. कित्याक एक दीस तूंय आवय जातलोय तूंय बापाय जातले तूंय आवय जातलोय आनी बापाय जातलेत तुमी. पळय मुगो भाव भयणीनो आज कितें जावं पुरो आज आमी तरणाटी आसा. एक दीस सक्रामेंतांत आमी जेजय पडटा आनी त्या खातीर सांगता जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काश्या भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव आयकतलो. आवय बापायक मान दिता ताचे प्रार्थना देव आयकता. One who honors their parents, their prayers are heard. Why our prayers are not heard? Where are our parents? You know, in this modern society, there is a greatest tragedy. आज एक दुरंत जावन पावलां. आवय बापायक भुरगीं गौरव दिनात मान दिनात आनी कितलींशीं जाणां तांकां रडयतात दुखयतात तुकलायतात. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आऊक मेळटलें. द लॉंग लायफ यू विल गेट वेन यू हॉनर रेस्पेक्ट युअर फादर अँड मदर. तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव आयकतलो ताका लांब आऊक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष भरीत करता आपल्या आवयक संतोष भरीत करता. म्हणजे हांगा आवय बापायक मान दितना तुमकां लांब आऊक मेळटा. लॉंग लायफ इज अ ब्लेसिंग. आनी आवयक संतोष भरीत करता तो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो देवाचोय मोग करता. पण हांगा देवाचो मोगो आवय बापायचो मोगो पेल्याचो मोगो एकामेकाक कनेक्शन आसा. आमी हें सकट कनेक्शन चुकोवन आमी सुरक्षीत म्हणचितल्या जायना. हे संबंद आमी घट दवरून जिवंक आसा. आनी साकर दुनियेची सेवा करता त्या भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. कोण बापायक मान दिता आवयक विधेय जाता तो. 8वी ओळ आमकां सांगता तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडच्या खातीर. आतां कितें गरजेचय कसो आमचे तो आशिर्वाद जाय. शब्दान आनी करणेन ताका मान दी. शब्दान यू वॉन्ट टू गेट ब्लेसिंग ऑफ युअर पेरेंट्स you have to honor them in your words and in your deeds. Listen to them. Whatever they say it is for your good. तुझ्या बऱ्याक सांगतात. शब्दान आनी करणेन ताका मान दी. हांवें पळयलां थोड्यांनी मान दिवचो आसा शब्दान कशें म्हणटाय म्हातारो जेवलो गी म्हातारी जेवली गी दळटिनी म्हातारी केदाळा मरतात कोण ना. आवय बापायक म्हातारो म्हातारी त्या दीस कितें म्हळें पुता दुवे म्हज्या भांगारा म्हज्या सिंगारा म्हणून ना कितें आवय बापायन. आज प्रायज जातेस ती म्हातारो म्हातारी जाली दळटिरी जाली. आनी थोड्यांनी तांकां घरांतल्यान भायर घालां घरा एक सारें आहलें बरें कोयर आहलें बरें पळयतात. खंयंगी कोणेशान म्हाका मस्त 22 वर्सां ल्हानपणांत हांवें पळयलो अनुभव आसा. खंयंगी एक तिका दिली बेडशीट उमळ नासतना कितलो तेंप जालो की घाण एका मुल्यांत घरांत खंयंगी एक तट्ट्यांत जानवरां खावंक घाल्ले बरें घालचीं पोशाकां भुरगीं आसात. म्हळ्यार तांचे थंय कितें आवय बापायचो तो मोग देवाचो मोग आसलो जाल्यार आवय बापायचो मोग आसतो. आवय बापायचो मोग करना शिवाय हांव देवाचो मोग करता पेल्याचो मोग करना शिवाय हांव देवाचो मोग करता म्हणून साधना तें नाटक कपटपण जातलें आमचें मागणें. त्या खातीर तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडच्या खातीर शब्दान आनी करणेन ताका मान दी. जावं पुरो तो पियेता ताजें तें उणेंपण आसा तो पियेता उणेंपण आसा अस्कत काय आसा म्हणून तुका कसलेंच रायट ताचेर हात उबारूंक ताका मारूंक ताका वेदवळ्यो करून तुका दिवंक ना. आमी पळयलां कितलींशीं जाणां आवय बापाय विरोध गेल्लीं आवय बापायक लगड काडिल्ली आवय बापायक खाण दिनासतना वखद दिनासतना तांच्या जिवितांत करगते आसात. आज हांवें तशें करूंक नजो आसलें पूण आज देवा लागीं पश्चाताप पावा देवा ते फाटी येया. कित्याक तो उपादेश देवाचो. देव सांगता तुज्या आवय बापायक मान दी लांब काळ तुका दिल्ल्या गांवांत तूं बाळटलोय शब्दान आनी करणेन. त्या खातीर आज आमी चिंती जाय खंय आसात म्हजी आवय बापाय देवा दिन जाल्यार आत्म्या शांती मागा.
रोडून कोरकून बसू जाय म्हणना हांव ही सुवार्थ तेसो उजवाड म्हणून हांवें सांगलें. सुवार्थ आमकां उजवाड दिता, आमची पातकां वळखून दिवंक, नवी रचना जावंक आमकां एक अवकाश दिता. त्या खातीर आज हे सुवार्थेचो उजवाड आमच्या भितर येतना आमी बसून रियलायज करी जाय, आमी चिंती जाय खंय हांव चुकोन पडलां, थंय हांव हांवें वेंचीक पुता बरें उठोवन फाटीं ये जाय, स्वताच्या उजवाडांत हांवें म्हजे उरिल्ले दीस जिये जाय. कोरगून फायदो ना, परत सांगता कोरगून फायदो ना, जाल्लें जावन गेलां, मुखार कशें जिये जाय, त्या खातीर सुवार्थेचो उजवाड आमकां दिता. आनी आमी केलां जाल्यार पाश्चात्ताप पावतना देव आमकां बक्षिता. त्या खातीर मोगाच्या भावानो, भयण्यांनो, भुरग्यांनो, युवक युवतीनो, शब्दान आनी कर्णेन आज कितलेशे युवक युवती आवय बापूय परगांवांत आसात. जावं इस्रायलान, सायप्रसान, युरोपांत आनी युरोपांत एटलीस्ट वचूंक तांकां अवकाश मेळटा, पूण ह्या गल्फांत कित्याक ते रेसिडेन्स मेळोवंक तितलें सुलभ ना आनी कश्ट आसात कुटुंब पोसूंक. त्या खातीर हांगा हॉस्टेलांत की हांगा आजी सांगाता की बाप्पू सांगाता की आंटी सांगाता की आसात तुमी कितें करतात म्हणून आवय बापाय कळीत ना. आज पुरो ऑनलायन क्लास म्हणून ऑनलायनार बसतात, कितलो वेळ खेळांत बसतात. तुमी आवय बापायक मान दितात की ती कश्टान तुमकां धाडले पयशे, फीस बांदून दिल्ले पयशे तुमकां हर एक दिल्लें. आज तुमकां कश्ट कळीत ना, पूण तांणी काडलो घाम हर एक दीस, हर एक वेळ तांच्या भुरग्यां खातीर ती जियेतात तांच्या भुरग्यां खातीर. त्या खातीर ह्या आधुनीक दौलतेक, आधुनीक मनोरंजनाक अट्रॅक्शन, आकर्शण जावन तुजें जिवीत पिड्ड्यार करिनाका. आनी कितलींशीं जाणां फाटीं उलयतात आवय बापायक. खंडीत आमी तशें करचें न्हय. ती खरी क्रिस्तांव ह्या क्रिस्ती भावार्थी जावंक साधनांत. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. आज बापायचे आशिर्वाद जाय जे बापायचे आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्यादच उमटून उडयता. खंयची आवय शिराप घालना, पूण तिणें मतीन चिंतल्यार पुरो खंय कसल्या पुताक हांवें जल्म दिलो, कसल्या धुवेक हांवें जल्म दिलो, कसलीं भुरगीं म्हाका मेळ्ळीं, तितलेंच पुरो. आमी म्हणटा कन्नड भाशेन निट्टुसिरू, तिणें एक उस्वास सोडल्यार पुरो खंय म्हळ्यार तसलें चिंतप तुज्या मतीक. त्या खातीर आवय बापायक आमी बेजाराय हाडूंक नजो. ती प्रायज जातना, उतर प्रायज जातना आमी तांकां गौरव दिवचें. कितें आशेता ती आमच्या जावं जावं पूण हांवें पळयलां सबार आवय बापाय सांगतात म्हजो पूत म्हाका पळोवंक येना, म्हजें धूव म्हाका पळोवंक येना, म्हजी सून आनी भुरगीं येनात. तांकां उतर प्रायज कितें जाय, तांच्या कडेन वचूं मोगान उलय. आज मोबायलां आसात, वॉट्सॅप आसात, आमी कोणा कडेन चॅट करून बसता, खंयची युट्यूबांत नाका जाल्लें पुरो पळोवन बसता. तर आमकां एक 10 मिनटां 15 मिनटां आवय कडेन उलोवंक ह्या दिसांनी जायना गी, बापाय कडेन उलोवंक जायना गी. तांकां कितें जाय, तांकां तितलोसो संतोश, म्हजो पूत उलयलो, म्हजें धूव उलयलो आनी कितें तेंचें हांव कुसळ जातलें. आमी सबारपण विसर येता. कित्याक आमी आमच्याच संवसारांत जावं पुरो टीव्ही नेवच्या त्या मनोरंजनांत की ह्या आमच्या मोबायलाच्यांत की बिजी आसता आमी. आवय बापायक मान दी. आवयचो शिरापो, बापायचो शिरापो ताजे बुन्याद सुमटून उडयता. तुज्या बापायक अपमान सोसूंक मेळटना बाडाय करिनाका. बापायक अपमान सोसूंक मेळटना गांवांत जावं पुरो या तो पिवोन पडटा ताका अपमान मेळटना बाडाय करिनाका. तुज्या बापायचो अपमान तुजो गौरव न्हय. एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा. आनी आवयच्या अवमर्याद भुरग्यांक लज. आवयक दुसऱ्या मुखार भीक मागोवंक करिनाकात. म्हज्या पुता तुज्या बापायच्या उतर प्रायर ताजो सांबाळ कर. पळय आवय बापायचो सांबाळ कर. तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. सिराक सांगता दूख दिनाका तूं ताका. ताचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार पळय उतर प्राय जाता गिन्यान अस्कत जाता. जेवण दिल्यार दिवना म्हणटात. म्हाका खंय घेवन रानांत ताणें उडयलां अशें नाका जाल्यार सपनां तांकां पडतात. जाता हें सकट उतर प्रायर. जी कोण उतर प्रायरच्यांक पळोवन सवय आसा तांकां कळीत आसा. तांचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं तांकां सुस्निकायेन समजून घे. आज गरजेचें कितें सुस्निकाय. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हणून ताची बेपारवा करिनाका. भलायकी आनी घटाय आसा म्हणून ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापाय दाखयल्लो मैपास किदींच विसरून वेसोना. बगार तुज्या पातकाचें फारीकपण दिवंक तुका उपकारा पडटलें. पण बापायक आवय दाखयल्लो मैपास तुज्या पातकाक फारीकपण जातलें. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वतांतल्या हिमा भाशेन तुजी पातकां वितळटलीं. जो आपल्या बापायक सांगता तो देव निंदाका सारको. जो आपल्या बापायक सांगता तो देव निंदाका सारको. आतां कळ्ळें की कोण देव निंदाक. आवय बापाय कोणें सांडलां ती देव निंदाक. देवाक निंदा केल्या तांणी. तितले इतले सुलाभेचें जिवन न्हय तें. कित्याक देवा तावन पयस पावल्यान ती.
जो आपल्या बापायक सांडटा आवयक सांडटा तो देवनिंदा सारके जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. कोण दूख दिता ताचेर शिराप पडटा. जेजून शिराप काडून उडयल्यात सारकें. पूण आमी परतून तांकां उपादेचो विरोध केल्यार आमी एक्टिवेट करना येता. आमकां शिराप एक्टिवेट करून काणगे जाय की देवा विरोध असो न्हू, पेल्या विरोध असो न्हू, आवय बापाय विरोध असो न्हू. त्या खातीर आज पळया ह्या 3ऱ्या आवास्वरांत 1 ta 16 पर्यंत चवथ्या उपदेशाचें विवरण आमकां सिराक दिता. ताचे उपरांत आमकां वड 17 ta आमी 26 पर्यंत पळयता हांव खालतेपणा विशयान कितें जायचें आमकां. म्हज्या पुता तुजें काम खालतेपणान कर, गरवी अहंकारी जायनाका. आनी लोक दान धर्म करतले मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. तुवें खालतेपणान कोण काम करता दान धर्म करचे वरवीं व्हरतो खंय तो. त्या खातीर आमकां कसलेंय काम मेळना आमी खालतेपणान तें काम करूंक जाय. जितलो तूं ओडू तितलो तूं लानविकायेन चल. ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ म्हणटात. भरलेलो कळसो अळखन ना खंय शब्द करिना. तशेंच जितलो तूं ओडू कितें आमकां जाय जें आमकां सिंप्लिसिटी ह्युमिलिटी आमच्या जिवितांत प्रामाणीकपणो या खालतेपण आमकां जाय जाय सरळ जिवना तितलो तूं लानविकायेन चल. पण लानविकाय खंय आसा थंय देव वस्ती करता आनी सर्वेस्पराची कृपा ताका मेळटली. ही विल गेट द ग्रेस ऑफ गॉड. खालतेपणान आसलो व्यक्ती लानविकायेन चलचो व्यक्ती देवाची कृपा जोडूंक शकता. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव ओडू तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. पळय सर्वेस्पराची महिमा भोव ओडू खालत्यांनी म्हळ्यार कशें संपूर्ण हंबल देवा मुखार आमी खालती जावन दिल्ली महिमा तो मानून घेता. त्या खातीर आमचें आराधन केदाळा आमी खालती जातना आमी आमकांच तकसितना तो आयकता. भोव कठीण वस्तू समजूंक प्रयत्न करिनाका. थोडे फावटी थोड्यांचे आसा आमकां कोता आसा डिस्कवरी सगळे चॅनल पुरो आसा पूण तुज्या जिवितांत भोव कठीण वस्तू समजूंक प्रयत्न करिनाका वा तुजे तांकी भायर आसा तें सोदून काडूंक वावरिनाका. तूं तातूंत तुज्या जिवान तुज्या पिड्ड्यार जावन वचत तें करच्यांक सोड. सायंटिस्ट करतात आनी कोण दीस व्हरतात. जे तुज्या अधीन केलां ताका लक्ष दी. जावं बरो तुका कुटुंब दिलां, तुका आवय बापाय दिल्यांत, तुका मिसांव दिलां, तुका वावर दिलो ताका लक्ष दी. थोड्यांनी 100 वस्तू मतीन घालच्यो मतीन दवरच्यो. 100 थिंग्स म्हणटात 100 राठावळ्यो आनी गुपीत वस्तूंची तुका गरज ना. समोर थोडे फावटी आमी नाका जाल्ल्या विशयांत वेळ करशिता. तुजे तांकी बैली कामां तुका नाकात. मनशाचे गिन्यान भायल्यो वस्तू तुका येदोळ्यो शिकयल्यात. पळय बायबलांत आमकां सांगता गिन्यान भायल्यो वस्तू जाणवाय ताच्या विशयान आमकां सांगलां. त्या खातीर तांकी बैल्यो तुका कामां गरज नात. वड 26 आपल्याच अभिप्राया वरवीं जायतेची वाट चुकल्या. बिकॉज ऑफ देअर ओन ओपिनियन्स दे हॅव लॉस्ट देअर वे. वी हॅव द वर्ड ऑफ गॉड. वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट ओपिनियन ऑफ अवर्स. वर्ड ऑफ गॉड इज द रेव्हेलेशन फ्रॉम गॉड. देवातावन उगडापण आमकां जावन आसा. त्या खातीर आपल्याच अभिप्राया वरवीं हांवें केदाळे सांगचें आसा म्हजो अभिप्राय देवाचें उतर न्ही देवाचें उतर. त्या खातीर हांव आज कितें करता तुमकां देवाचें स्वर ते उजवाडें देवाचें उतर वाचून सांगता. त्या देवाचें उतर वयर म्हाका प्रेरण मेळ्ळें तुमच्या मुखार वांटून घेता. आपल्याच अभिप्राया वरवीं जायत्यांची वाट चुकल्या. मोस्ट ऑफ द टायम वी स्ट्रगल सफर बिकॉज वी रीड वी आर विथ द लॉर्ड बट वी हॅव आवर ओन ओपिनियन्स. दिस इज लायक दिस नॉट लायक दॅट. बट वॉट गॉड सेज वी डोंट लिसन. आज आमी कितें करता आमच्याच अभिप्राया प्रमाणे आमी जिवंक पळयता. देव कितें सांगता तें आमी आयकना. आपल्याच अभिप्राया वरवीं जायतेची वाट चुकल्या. नसत्या कल्पना वरवीं तांचें चिंतप बिगडलां. कल्पना म्हळ्यार इमॅजिनेशन. सम पीपल आर टेरेबल इन इमॅजिनींग थिंग्स. नाका जाल्ली कल्पना तो तसो खंय हो असो खंय म्हाका तें करतात हें करतात. इमॅजिनेशन वील ब्रिंग यू. वी नीड इमॅजिनेशन. इट शूड help us to grow spiritually. Such a type of imagination, not to destroy. आमकां देवा सांगता वाडोवंक वाडावळीक जाय जाल्यार जाय आमकां नाश करच्यो न्ही. त्या खातीर नसत्या कल्पना वरवीं तांचें चिंतप बिगडलां. आज कितें जालां नसत्या कल्पना सबार फावटी जाता. मागण्यांत आसल्यांक कुटुंबांत हें सकट जाता नसती कल्पना. नाका जाल्ल्यान बे घरा भितर आसल्यार कोण चोर मारता की राती न्हिदल्यार खंय दिवसार येता की हें सकट बे. unnecessary fear brings anxiety, depression, tension हे पुरो सकट सुरू जाता. त्या खातीर आपल्याच अभिप्राया वरवीं जायतेची वाट चुकल्या. नसत्या कल्पना वरवीं तांचें चिंतप बिगडलां. लोक म्हजे कडेन येतना
म्हजो अभिप्राय दिना हांव देवाचें उतर कितें सांगता सांगाचें तें म्हजें काम. पाळचें सोडचें पवित्र तो तांकां सकत दिता. त्या खातीर आज चवथो उपदेश विशयांत तांकां बरयलां. म्हाका कळीत आसा हांव थोड्यांच्या घरा येताना तांच्या आवय बापूय आश्चर्यांत आसात. हांवें स्ट्रेट सांगलां तांकां सूख 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 तुमकां येद्या व्हडल्यान घरा आसा आवय बापूय दवरूंक जायना नार्स दवरूंक जायना. कल्पना इमॅजिनेशन ना ती आमच्यो बऱ्यो कितली बरी कोणीय पळयतील 5 स्टार हॉटेलांत दवरून संतोषनांतल्यान कोलो फायदो. जावं बरो अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम आनी जावं बरो थोडी आवय बापूय सांगतात हांव ना म्हणना. थोडी आवय बापूय स्वंत कुशेन येतात. स्वंत कुशेनीची दुसरी गजल तांकां वेच्या बरी करची आनी एक गजल तें परगांवान चडावत तशेंच कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत आसा आपूण प्रायज दिता तांचें ट्रेनींग तशें जालां. आमच्या गांवचें तशें न्ही. आमच्यात आमी ल्हानतावन एका कुटुंबाचे एक संबंद मोल आमच्या कुटुंबांनी आसात तशें आमी जियेते आसा. मुखार सांगता गर्विश्ट काळजांक शेवटी वायट जातलें. गर्विश्ट काळजांक शेवटी वायट जातलें आनी जो अपाय असो मोग करता तो तातूंत आपलो जीव होगडायतलो. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टाचो भार पडटा पातकाचेर पाताक दाळटा. आमचें आज हे सक्कड प्रॉब्लेम जावं कितें आवय बापूय विरोध वचोंक कारण गर्व हांकार स्वार्थ हांव म्हजो अधिकार खालतेपण ना दी. आय डोंट वॉन्ट टू हंबल माय सेल्फ. त्या खातीर गर्विश्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें आनी जो अपाय असो मोग करता तो तातूंत आपलो जीव होगडायतलो. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टाचो भार पडटा. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टाचो भार पडटा पातकाचेर पाताक दाळटा. गर्विश्ट मनशाचें पिडें कोकत ना. गर्वाक कोकत ना. कित्याक कोट्यापणाच्या जडान ताच्या भितर पाळां घेतल्यांत. त्या खातीर गर्विश्ट तुमी पळयता त्या संवसारांत कितें करतात त्या पिडा ती एक गर्व हांकार एक पिडा. त्या खातीर आसा आमकां कितें जेलसी मोसर एक पिडा. आमी खालतेपण आमकां जाय जाय. आमकां लंगविकाय जाय जाय. बळेपण जाय जाय. क्रिस्तसो देवाचो मोग जाय जाय. कित्याक कोट्यापणाच्या जडान ताच्या भितर पाळां घेतल्यान शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा. शाण्या मनशाचें ओपारी हांगा देवान दिल्ले सुवार्ता नियाळटा. चीत दिवपी कान शाण्या मनशाची आशा. 38 आनी 31 दुबळ्यांक दाना विशयान सांगता. उदक जळतो उजो पालवयता. दान धर्म पातकांचें फारीकपण करता. जेजू मातेवचो वांजेल 6व्या वस्वरान सांगता दान धर्म उपवास आनी मागणे हाच्या विशयान आमकां सांगता. उदक जळतो उजो पालवयता. दान धर्म पातकांचें फारीकपण करता. जो आपणा मेळ्ळलो उपकार फारीक करता तो आपल्या फुडारा विशीं चिंता. तो पडटलो तेन्ना ताका आदार मेळटलो. कित्याक देव ताच्या सांगाता आसा. तर मगोच्यो भाव भयणीनो आज आमी तिसरो आवासवर नियाळ्ळो. हो आवासवर आमी नियाळ्ळो आमी आमच्या आवय बापाय खातीर मागया. संप्रस्कत काय आमचें तें आसूंक पुरो. फादर फ्रँकलीन सांगता हांव सांगता खंय हांव देवाचें उतरांत हांव. कित्याक देवाचें उतर आमकां सत कळीत करता. जेजून सांगलें जुवांचो वांजेल 8वो आवासवर 31:8-31 तुमी सत जाणां जातल्यात. सत तुमकां सोडका दितलें. देवाचें उतर सत जिवें खरें पावलाक दिवो. त्या वाटेन आमी चलतना आमी जैतेवन जातले हांव आनी आमकां असल्या करगत हांव देव राखतलो. सर्वेस्पर बाबा गणीत काकुळदारात तुका अर्गां होगळावपाची वाखाणी महिमा दिता. हाच्या दिसा तुजी सुवार्ता आयकोंक आमकां आनी नियाळूंक कृपा दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. आमी अर्गां दितना कर्गां पयस वेतात. आज आमचेर कर्गां येवंक कारण तूं न्ही. पॅन्डेमीक येवंक कारण तूं न्ही. कश्ट आंकांत विदबोड येवंक कारण तूं न्ही. आमीच आमी तुज्या उपादेसा विरोध केल्या. तुज्या उपादेसा विरोध जियेल्या. उपदेश पाळटल्यांक जाणवाय दिता म्हूण तुवें सांगलें आमी तिरास्कार केला. आज आमच्या आवय बापायक आमी दुखयलां जाल्यार आमी बगसाणें मागया. ती देवादीन जाता जाल्यार तांच्या आत्म्या शांती मागया. आनी पिडेंत आसा जाल्यार गूण जावच्या खातीर आमी मागया. आकस्मीक अवचित तांकां होगडायलां त्या दुखांत हांव सुटका सुटच्या खातीर मागया. आज तांचे आदर्श आमच्या जिवितां ल्हान आसतना आमकां तांणी जीव दिला, पोस केला, राखला, सांबाळला. तर शब्दान आनी कर्णेन तांचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय आमी तांकां मोगान पळोवंक आसा. तांकां सांडल्यार आमी देव निंदका सारकी जाता म्हूण आज आमी आयकलें. आमी देव निंदकां जावचें नाका. आमच्या आवय बापायक बरें करून पळोवया, मोग करया. तांचे वयर देवाचे आशिर्वाद बेसांव तांच्या गर्भांत आमकां देवान धाडल्या खातीर जीव दिल्या खातीर अर्गां दिवया. आनी आज आमकां कलतेपणान जीव देवा पोवणें दिता.
कलतेपणाचें जीवन आमचें जावं दी, आमच्यो ह्या अभिप्राया प्रमाणे न्ही जिवचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे हर एक दीस जिवंक वाचूंक खूब आमकां मेळो दी. आमी मागीर आज गर्वांतावन आमकां सुटका मेळच्या खातीर, दुबळ्या धाकट्यांक दान धर्म करूंक आमकां मोन दिवच्या खातीर, आमचें तें आसलें वांटून घेवंक आमकां सरस्परान आशिर्वादीत करच्या खातीर, जें कितें आमच्या जिवितांत उणें पडलां तें सकट देव भरती करत दी. कुडीची मतीची भलायकी तुमकां फावो कर, कोरोना संकश्टांत तुमकां राखूं दी, ह्या मारेकार पिडेंत तुमकां राखूं दी, हेचे वाटेन तुमकां जैत तो दिवन दी. जेजू तुवें सांगलें म्हज्या नांवान जें कितें बांदता सोडयता तें सोडयता, रुपया बागर म्हणजे तें ना. हाजे चवथ्या उपदेशाचे आशिर्वाद तांकां मेळों दी आनी तांच्या जिवितांतली पिडा शिडा हंकार बनपस बंदोड्यो निश्क्रीय जावं दी. टच देम लॉर्ड, anoint them, heal them, bless them for your glory. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापू फ्रँकलिन सोजू शिवमोग्गा दियेसीस. म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर, आमच्या येसू स्पर्शा सुवार्थेच्या पंगडा खातीर, दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या मिसावा खातीर तुमी मागा. आनी तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या लागीं विनंती करता, ही सुवार्थ आयकल्या उपरांत, कित्याक सवार जाणां तुमी आयकतात, कमेंट बॉक्सांत तुमच्या कमेंट घाला. ते कमेंट आमकां, हांवें सबार पोट्या वाचता, हर एक कोणें कमेंट घाल्लें, मागणें बरयलें वाचता, तें आमकां एक उपकार जातात आनी आमकां देवाची सुवार्थ आनीक करूंक खूब प्रेरण जातात. हांव सबार फावटी तुमी बऱ्या रितीन थंय तुमकां मेळ्ळेलें प्रेरण, ह्या जाल्ल्या आशिर्वाद तुमी थंय वांटून घेतात आनी चड आनी चड वांटून घेवया. आनी तुमचें कितें तुमच्या मतींत आसा सांगूंक थंय तुमी बरोवं त्या आमच्या वॉट्सॅप नंबराकी तुमी फाटीं हाज्या विशयांत आमकां धाडयेत. त्या खातीर परत एक फावटी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटाना पुकलो आवाज स्वर, कितें आमी राखून रावं जाय, आमी राखून रावचो चवथो आवाज स्वर हांव तुमच्या लागीं वांटून घेवंक वेता. एखाद्या वेळा चवथो आवाज स्वर आनी पांचवो आवाज स्वर, थोड्या फावटी 2 आवाज स्वर सांगात घेवंक पुरो, पूण तुमी तयार रावा एक 2 आवाज स्वर वाचून. चवथो आवाज स्वर आमकां दुबळ्यांक दान त्या मुखारसून सांगता, जाणवाय दिता ती शिकोवणे विशयान सांगता, मणसुगी आनी दाक्षिणे विशयान सांगता. तशेंच आमी मुखार पळयल्या 5वो आवाज स्वर ग्रेस्तकाय आनी गर्व उलोवण्यांत शाणेपण हाजे विशयान आमकां सांगता. तर आमी तयार रावया, मागया म्हज्या खातीर आनी आमचे मिसावांनी की चड आनी चड देवाचें उतर लोकां पावच्या खातीर मागा. आमेन.